दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी कोबार दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेला बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सरिल्ल्या भावार्थ्यां पासत मागणे ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्यार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो अंकुवार मरयेतावन जल्मालो पोंस पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण ससण्याचे जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता
आता आणि सदा सर्वदा आमेन. दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू मळ्यान मागतना रगत गमेता. जेसेमनी मळ्यांत जेजू रगत गमेलो, पूण ताच्या कश्टामध्ये ताणें मागणें केलें. जेजू आमच्या पातकां पासत रगत गमेलो, पूण ताचे शीस न्हिदोन पडले. तांचे पैकी एकल्यान ताका त्याच राती विकृत केलो आनी हेर ताका फोळून दवले. जेजू आपल्या बापाचेर विश्वासलो आनी कुशी समजोवंक मागण्या मुखांत्र पेसाडलो. तरी ताच्या बापान ताचे वयली कश्टांची काल्स निवारूंक ना. बगार कुर्साचे मोर्न सोसूंक सर्गींतावन देवदूत धाडन धैर्य दिलें. अशें ताच्या कुर्सा मोर्ना वरवीं मनशा कुळाक सोडवून लाभता म्हूण जेजूक स्पश्ट केलें. कश्ट मनशा जिविताचो वांटो, तो आमी सुकोवंक जायना वा पेद्रुबरी तालवार घेवन संभाव्यत म्हूण चिंतूंक जायना. बगार दिंबयेर पडोवन मागण्या मुखांत्र सर्गीं बापाची कुशी समजून ते परी केल्ल्यांत आमी आमच्या कश्टांक अर्थ दिवंक शकतांव. मोर्नाच्या की पाताक चड मारेकार देखून पातकाक मरोवन ससनाचें जिवीत जोडिचें तर आमी बापाचे कुशेक खालतीमान घालूंक आसा. जेसेमनी मळ्यांत जेजून कश्ट सोंसले परी आमी आमच्या जिणयेंत कश्टांक बाली जातांव. तर हे वेळी आमी देवाची कुशी समजोवंक आनी कश्टा मुखांत्र जेजूच्या नव्या जिवितांत वांटेली जावंक जेजूतावन प्रेरण जोडया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे
देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ए मुजा जेजू आमची पतकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरकार व्हरून पावय. दुसरो मिस्टेर सोम्या जेजू खांब्याक बांदून जरबांदांनी मारतात. जुदेव मुखेल्यांनी पिलातान तांकां जेजू आनी बाराबासा मदें विंचण करूंक अवकाश दिल्ले वेळी तांणी बाराबासाक मागलो आनी बरें केल्ल्या जेजू खुरसावंक जाय म्हूण बोप घाली. बरें केल्ल्याक सुटका आनी वायट केल्ल्याक शिक्षा दिवची सहज. पूण जुदेव मुखेल्यांच्या मतीन काळोख भरलो देखून तांणी संवसाराच्या उजवाडाकच नाश करूंक साधन केले. शेकी तांच्या साधनान ते जिखले आनी निरपराधी जेजूक अपराधी केलो. शेकी जुदेवांक खुशी करूंक पिलातान जेजूक जरबांदार मारयलो. पिलात जुदेव मुखेल्यांक खुशी करचे खातीर आनी आपणाचो हुद्दो सांबाळूंक निरपराधी जेजूक मरणाचे फर्माण दिवंक कबूल जालो. हो लोकांक भियेलो देवाक भियेलो ना. ताका हुद्दो गरज दिसलो नीत न्हय. पिलात आनी जुदेव मुखेली खंडीत जावं गुन्यांवकार. पूण आयच्या संवसारांत हजारांनी निरपराधी अपराधी जातात. हे वेळी आमी तांची बिरमत पावल्यार पावना. बगर तांचे थंय अनितीक वळख जाल्ल्या क्रिस्ताक न्हीद दिवंक साधन केल्यार मात्र आमी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जाता. तर आमी सतानितीचे दूत जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती
भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मुजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चड कन्न तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. तिसरो मिस्तेर, सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट संसितात. जुदेव मुखेल्यांनी जेजूचेर पडकिरो अपराध मांडून ताका कुर्साचे मोर्न फावो जावचे परी सदान केलें. शेकी तांच्या प्रयत्नांत ते जिखले. पूण निश्ठूर रोमाच्या शिपायांनी तांचे कुशेन जेजूक राय म्हूण केळकुळां करूंक आलोचन केली. देखून एक कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार सांसिलो आनी नामान तुका जुदेवांच्या राया म्हणून नामान करन ताच्यो केपडायो केल्यो. पूण आमच्या पातका पासत जेजून हे सर्व अकमान सोंसणीकायेन सोंसले आनी आमच्या हंकाराच्या पातकाक पारीकपण दिलें. जेजूच्या कश्टांक आनी कुर्साच्या मरणाक मनशांची पातकां खारान जालीं. पूण आमकां सोडवून दिवच्या पासत जेजून सर तरांचे कश्ट मौनपणी सोंसले. आयच्या संवसारांत जेजू ताच्या साबार आसा एक भावा भयणींतय कश्टाता, सोलवता आनी लजेक बली जाता. असल्या मनशांची आमी बिरमोत पावची सहज. पूण असल्या पारिगतेंत आमी प्रेक्षक जावचे सारके न्हय. बागार सतानिती पासून झुजोंक आनी मनशा जिवाचें गण राखून व्हरूंक कार्याळ जावंक जाय. आमकां सगळो संवसार बदलूंक जावचें ना, पूण आमच्या परिसरांत अनीत आनी शोशण जाल्ल्यांक नीत दिवंक पेसाडल्यार थोड्यांचे पुणी कश्ट हळू करून तांकां बुजोवंक साध्य आसा. देखून कश्टांतल्या आनी वजन भोगतल्यांतय जेजूचें मुखामोळ देखया आनी तांचे कश्ट हळू करूंक धैर्यान फुडें सरया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या
तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ए मुजा जेजू आमची पथकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरकार व्हरून पावय. चवथो मिस्तेर सोमी जेजू कालवार पर्वत पर्यंत खुरीस व्हांवन वेता. खुरीस लजेसो आनी अकमानाचो संकेत तरी जेजून कुशेन खुरीस घेतलो आनी तो कालवार दोंगराची वाट समकालो. खुर्साच्या वजन आपंदा तो कश्टालो आनी धरणीक शेवटालो तरी तो खुरीस घेवन धैर्यान फुडें समकालो. खुर्साच्या वाटेर सिरनाच्या सिमावन ताका आदार दिलो आनी जेरुजलेमाच्या स्त्रियांनी ताका बुजयले. पूण ताणें विंचून काडिल्ले ताचे शीस मात्र ताचे खुर्साचे वाटेर ताचे संगी नासले. ते तांचो जीव वांचोंक पळून उरले. आमच्या जिणयाच्या खुर्सा वाटेर जायते सिरनाचे सिमाव आनी जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो आमकां आदार दितात. ती आमकां जेजूचो निस्वार्थपणी मोग आनी पाटलाव करूंक शिकयतात. पूण आमी उतरांनी मात्र मोग केल्यार पावना. बगर कश्टाचेल्या ताच्या भावा भयणींक आमी आदार दिवंक जाय आनी तांचे ते जेजूचे मुखामळ पळोवंक जाय. केन्ना आमी कश्टाचेल्या आमच्या भावा भयणींक आदार दितां तेन्ना आमी तांचे थंय जेजूचे मुखामळ देखतां. तवळ आमी कश्टाचेल्या आमच्या भावा भयणींक तांचो जिणये खुरीस व्हावंक सहाय दितल्यांव. तर आमच्या भाव भयणींचो जिणये खुरीस व्हावून जेजू थंय आमचो खरो मोग दाखोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या
आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. पांचवो मिस्तेर सोमी जेजू कुर्सार उमकळून आपले माये मुखार प्राण करता. कुर्सार उमकाळसो जेजू ताच्या मिसावाचो शेवट आनी संपूर्णता परगडता. जिणयेन तशें कुर्सार ताणें आमकां बापाचो मोग परगटलो आनी ताचे शिकवणेक तो विश्वासी रावलो. कुर्सार तावन ताणें ताच्या दुस्मनांक बक्षिलें आनी उजव्या सोराक सर्ग उगडापो केलो. शेकी कशें जिणयेंत तशें मरणांत ताकाच ताणें बापाक समर्पिलो. जेजू आमचे पासो जियेलो आनी मेलो. तो दुबळो जावन खावनेर जल्मालो आनी सोरां बरी ताका कुर्सार किळायलो. कुर्सा म्हळी जेजून ताच्या आवयक मरियेक आमकां दिल्या. कशें जुआंव धर्मदुतान मरियेक आपल्या घरा घेतली तशें आमी मरियेक आमची आवय म्हूण स्विकार करया आनी तिचे जिणयेतावन देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शिकया. मोरी आमच्या कुटुंबाची राणी आनी पवित्र सभेची माता देखून तिचे तावन जेजूचे मुखामोळ नियाळूंक आनी माया मोगाची जिणी जियोंक शिकया. अशें तिचे बराबर सर्गींच्या राजाचें सूख भोगच्या बरवशान ह्या यात्रीक संवसारांत फुडें समकोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या
तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ए मुजा जेजू आमची पथकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरकार व्हरून पावय. नमान राणी काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि भरवशा तुका आमी उलो मारतांव आमी परदेशी येवेची बाळका ह्या दुखाच्या कोंडांत आसतांव अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आंकवारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सौम्या काकुळतामची कर. सौम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सौम्या काकुळतामची कर. सौम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्रात्म्या काकुळतामची कर. संतिसेम त्रिंदादी एकास देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. बोव नितळी माये आम्हा पासून विनंती कर. कतनातले माये आम्हा पासून विनंती कर. अपूट माये आम्हा पासून विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासून विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासून विनंती कर. सुबोधनी माये आम्हा पासून विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. सोडवंदाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. बोशनी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. माना पात्र अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. परगटोंक फावसले अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासून विनंती कर. सनवायच्या सिंहासना आम्हा पासून विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासून विनंती कर. आत्मिक फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. मान फावसल्या फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासून विनंती कर. दाविदाच्या बुरजा आम्हा पासून विनंती कर. दाडियाच्या बुरजा आम्हा पासून विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासून विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासून विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आम्हा पासून विनंती कर. पंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा पासून विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासून विनंती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आम्हा पासून विनंती कर. दुखेस्तांचे बुसावणे आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासून विनंती कर.
बडव्यांचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर. पात्रियार्कांचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर. प्रवादींचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर. आपोस्तलांचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर. मार्तिरांचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर. औंकवारींचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर. सोमेस्त संता भक्तांचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर. सैंबाच्या कथावीन गर्भे संभावले रान्ये आम्हापासून विनंती कर. सर्गीं घेतिल्ले रान्ये आम्हापासून विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर. कुटुंबाचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर. समाधानाचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले बोगस आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले दयेन ऐक आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले काकुल आमची कर. तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव. आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारवो करी नाका. पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. आनंद भरीत आनी सदैवी अंकवारी. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सासणाचे बचावेचे इनाम आमकां जोडून दवरला. भाग्यवंत अंकवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतून बसयिल्ले आमी जोडशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 5 वाक्य 12-16. एक पोटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगळोसो कुसलोलो एक मनीस ताचे सरशी आयलो. ताका पळयतच ताचे मुखार सरपडोन तो म्हणालो, सायबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हणलें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगनाय म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वोस तुकास याजकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोइजेन फर्मायिल्ल्या प्रमाणे कानीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं म्हणालो. पूण जेजू विशयांतली खबर आनीकी चड विस्तारून गेली. ताची शिकोवण आयकोवचे खातीर आनी विविध पिडेंतली बरी जावचे खातीर लोक हारी ताचे सरशीन येवंक सुरू जालो. पूण तो तोवळ विंगड सरन एकसुरे सुवातेर मागणें करतलो. देवाचें उतार हें. जेजूच्या काळार कोडाची पिडा एकल्याच्यान आनी एकल्याक पासारता म्हणली पातळी आशिल्ल्यान कोडकार आनी शहरा भायर आसाजे आशिल्ले आनी वाटेर पाशार जाताना अशुद्ध म्हूण व्हडल्यान बोब घालूंक जाय आशिल्ली. आयच्या ह्या सुवार्तेन जेजू कोडान सगळोच कुशिल्ल्या एका मनशाक गूण करता. त्या कोडकाराच्या अखंड बरवशान आनी गुंडायेच्या पातयेन तो बरो जाता आनी कोडान कुशिल्ली ताची कूड सगळीच नितळ जाता. ताणें जेजू मुखार वचूंक धैर्य घेतिल्ली आनी ताचे मुखार सरपडून तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता म्हणून खलतेपणी विनंती केली. अशें तो ताच्या भावार्थान बरो जालो. देवाचो हात आनी ताची कृपा सगळ्यांतल्यान पावता. आमी केदाळा भावार्थान ताचे लागीं सरताव त्या दाडा ताची कृपा आमचेर वळोन येता आनी आमकां सर्व बंदपासांतली सुटका मेळटा. जेजू आमचे अपरिपूर्णतेंत आमकां लागीं करून नवो जीव आनी जिवीत दिता. कोडकारान विश्वासान जेजू लागीं मागले परी आमी जेजू लागीं विनंती करया आनी ताचे तावन नवें जिवीत जोडया. जेजूच्या पवित्र काळजाक नवेन. येसुम्यान जेजू तुवें म्हळाय, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडेया आनी तुमकां उक्तें जातलें. पळय तुज्या पांयां लागीं हांव सरपडोन आसा. तुज्या पवित्र काळजांत तावन आयिल्ल्या आनी तुज्या नमस्कार फावो जाल्ल्या वंटांनी उसारिल्ल्या बसावणेचेर जिव्या भावार्थान पातयेवन म्हाका जाय असो हो उपकार हांव मागोवंक आयला. तुजे लागीं न्हय जाल्यार आनी कोणा लागीं हांव मागों येसवादीक जेजू? तुजें काळीज जावन आसा सर कृपेची आनी पुण्याची सुकानातली जर. तुजे कडेन न्हय जाल्यार आनी खंयसर हांव सोदूं?
तूं जावन आसाय भंडार सर काकुळतीचे आनी उदारपणाचे. तुज्या पवित्र काळजाच्या बागलाक न्हय जाल्यार आनी खंय हांव बुडों. त्या बागलांतल्यान देव आमचे थंय येता आनी आमी देवा थंय वेतांव. तुजे लागीं देखून हे जेजूच्या काळजा हांव धांवून येता. तुजे लागीं म्हज्या कंदींत म्हाका बुजोवन मेळटा. दगदोनेच्या वेळार संरक्षण, कश्टान वराच्या वेळार घटाय, दुबावांत आनी काळोखांत आसतना उजवाड. हांवें मागची कृपा तूं दिवंक शकताय म्हूण हांव तीर म्हणटा. अजापाची गरज आसल्यारय तें करूंक तुका तांगता. तुवें कुशी वेल्यार मात्र पुरो आनी हांवें मागिल्लें म्हाका मेळिल्ल्या बरीस. हे जेजू तुजे लागचे उपकार सोडूंक हांव अदीक ना पावो म्हूण ओंपता. पूण त्या खातीर हांव धैर्य सांडिना. तूं जावन आसाय काकुळतीचो देव. दुखेस्त आनी कलत्या काळजाक तूं इन्कार करिनाय. एक बिरमतीची दिश्ट म्हजेर घाल म्हणून हांव तुजे लागीं परात्ता. म्हजें निर्भागपण आनी म्हजी आस्कतकाय पळयतना तुज्या मोवाळ काळजाक म्हजें मागणें आयकूंक एक वत्तायाचें कारण मेळटलें. तरी पूण हे पवित्र काळजा, कितेंय जावन तुजी जाप ह्या म्हज्या मागण्याक. तुका नमस्कार करचो, तुजो मोग करचो, तुका नांवाडचो इरादो आनी तुजी सेवा करचें मोन हांव केदींच सोडिचो ना. तुज्या हुकमेक हांव परिपूर्ण कालजतां. हें म्हजें कलतेपणाचें विधान म्हज्या जेजू तूं दयेन ओपून घे. म्हजे थंय आनी सर्व तुज्यार आसना थंय तुज्यो हुकम्यो जारी जावन दित म्हूण खऱ्या काळजान हांव अत्रेकतां. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर आतां आमी संगता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. मोगाळा सोम्या, ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान वांटेली जावच्या सर्वांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां घाल म्हूण आमी मागतांव. ह्या तेर्सा वेळी तुजे पांयांतळी दवरची सर्व त्या सवां मोरयेच्या मजतीन तूं स्विकार कर. ह्या मागण्यांत वांटेली जाल्ल्यांक बरी भलायकी, धैर्य, बरवसो आनी घटाय लाभय. तांची सर्व समस्या परिहार कर. तांच्या जिवितांत सवकासाय लाभय म्हूण मागतांव. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. नमान तुका
सर्गारान्ये आमा परदेशांचे माये आसांव पयनार मागतां उपकार कंती दुखी विघ्ना निवार क्रिस्ता माये दर्या सुक्रा पाव तूं पयनाऱ्यांक पाव म्हाका पाव तूं पयनाऱ्यांक पाव म्हाका नितळ निर्मळ सदां सांकवार पातकी रसनांक तुजो आदार केल्यान देखून तुज्या पुतान आमकां साल्वार रगत विक्रावन आंकवार निर्मळ दर्या सुक्रा पाव तूं सरपातक्यांक पाव म्हाका पाव तूं सरपातक्यांक पाव म्हाका मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशिर्वाद दिवं आमकां भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. दिव्यवाणी